माजराचो खेळ हुंदराचें मरण ही फकत ओपार न्हू, हो एक अणभव। सद्याक मोरजे पेडणेचे समाज वावुरपी हो अणभव घेतात। लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर रस्त्यार येवन संघर्श करपी तोवूय लोकशायेच्या आनी शांतिकायेच्या मार्गान। ताचेरच पुलिसांनी केशी घातल्यात, पूण ते थकूंक नात, हार मानूंक ना। जिखपाचे उमेदीन ते अजून लढटात। चोरांच्या हातान तल्लूक अशी जाणटींची एक म्हण आसा। लायकी नासलेल्यांच्या हातात सत्ता येयली काय सज्जनांक गरजे भायर खास्तिको काडच्यो पडटात। होच आयचो न्याय, हीच आयची राज्य पद्दत। 2015 वर्सा पेडणे नागरीक समितीच्या बॅनरा खाला पत्रकार, समाज वावुरपी, एडवोकेट अशांचो आस्पाव आशिल्ल्या कांय जागरूक नागरिकांनी माराबेला रिसॉर्टान चलयल्ल्या आवाज प्रदूषणाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलें, पूण तेचे पानवळ आयज मेरेन ते भोगतात। आयकात हो संघर्षाचो प्रवास देवेंद्र प्रभुदेसायाच्या तोंडांतल्यान। आम्ही पेडणे नागरिक समिती म्हणून स्थापन केल्ली। जंय जंय लोकांक त्रास जाता थंय वचपाक, लोकांक मदत करपाक। आणि 2015 जेन्ना अश्यो ड्रग पार्ट्यो चलताल्यो, मार्च म्हयन्यान जेन्ना स्टुडंटाच्यो एग्जाम SSC किंवा 12वीच्यो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, आणि त्याच बरोबर जे जाणटे ज्येष्ठ नागरीक आसात, कोण हार्ट अटॅक पेशंट आसात आनी कितें आसात, हांकां सगळ्यांक त्रास जाता म्हणून तांच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो की अश्यो ज्यो ड्रग पार्ट्यो कंटिन्यू चालू आसा तांचे बद्दल तुमी कितें तरी करात म्हणून। सो आमी त्या लोकांक, उपस्थित लोकांक हे केले, विनंती केली की तुम्ही या, आमी जवळ वचून ताचे कडेन रिक्वेस्ट करूया। आमी जनजागृती केली, सगळ्या लोकांक इन्फॉर्म केले अश्यो गोष्टी घडटा ह्यो चुकीच्यो, आणि जागृती केल्या बरोबर 150 लोक रस्त्यार आयलो। टोटल पिसफूल असेंब्ली आशिल्ली, तातूंत गांवचो सरपंच आशिल्लो, आनी आमी वेगवेगळ्या व्यवसायांतले असे लोक आशिल्ले। तातूंत एडवोकेट आसात, टिचर आसात, जर्नलिस्ट आसात, सगळ्या बऱ्या फिल्डांतले लोक आशिल्ले। कोणेच कायदो आपल्या हातान घेवंक ना, कसलीच थंय लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावंक ना। आणि आमी फक्त त्या माराबेला रिसॉर्ट, जांच्यानी आता माराबेला बीच आपलो म्हटला ताणें, स्वता मोरजी बीच आपलोच बीच म्हणटा तो, आणि त्या पद्दतीन तो थंय वागता। जी जबरदस्त ताका एक राजकीय पाठबळ आसा, ह्या भुंयेचेर तो जबरदस्त लोकांचे अत्याचार करत आसा, हे अजुनूय सांगता। आणि ह्या व्यक्तीन धडाधड पार्ट्यो चालू दवरिल्ल्यो, आणि ह्यो पार्ट्यो म्हणजे कांयच न्ही, फक्त ड्रग्स पार्ट्यो। असंख्य मोठी मोठी तिकीट लावून, 2,000ची तिकिटां लावून ह्यो पार्ट्यो चलतात। आणि ह्या पार्ट्यांक मोठी मोठी सगळे दिल्लीचे सगळ्या टायपचे टुरिस्ट हांगा येवन उधळटात पयसो असो। आणि ह्या हांकां बंद जावचे, लोकांक त्रास न जाता हो बंद जावचो म्हणून आमी ताचे कडेन रिक्वेस्ट केले। आणि हेका रातची 2 जाल्ली, आणि त्या वेळार मामलेदार येवन, पुलीस डिपार्टमेंटाची सगळी पुलीस फोर्स येवन थंय वेवस्था सांबाळली। कसलोच लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन न जाता सुद्दां आमकां ह्या केसीन दाबले गेले। आता माराबेलान आमचेर केस दाबले इतल्याच खातीर की येणारे 2-3 दिसां उपरांत ताच्यो ज्यो पार्ट्यो आशिल्ल्यो त्यो सुरळीत चलच्यो म्हणून। म्हणजे ह्याचो अर्थ कितें की जो समाज सेवे खातीर, समाज वेवस्था व्यवस्थित चलची म्हणून जो फुडाकार घेता ताकाच खंय तरी कोर्टाच्यो पायऱ्यो चडच्यो पडटात। पूण हे आंदोलन म्हटल्यार रेवेचो बंगलो न्हू, गांवांतल्या लोकांच्या बऱ्या खातीर उबें केल्लें हें आंदोलन म्हटल्यार लोकशायेचो एक बुलंद आवाज। पोटतिडीक आनी प्रामाणीक हेत आशिल्ल्यांचो हो संघर्ष बंद जावपाचो ना, न्याय मेळोनूच शांत जातलो। आयकात एडवोकेट प्रसाद शहापूरकाराचो आत्मविश्वास। पासून आज सगळ्यात आम्ही ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या न्यायालयात आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यात हजर आसा। आजपर्यंत सुनावणी, आम्ही दर सुनावणेक सगळेजण हजर असतात। दुर्दैवान पोलीस जे साक्षीदार असतात किंवा अधिकारी असतात, कंप्लेनंट असतात, ते पावनात। 1 ना 2 कारणांक लागून ते खंय तरी बंदोबस्त आसा, आणि बाकीच्यो कसली कारणां आसात की तातूंत खूब म्हत्वाची असतात, ताका लागून आमकां एडजमेंट मेळटा। आणि ह्यो सुनावणे गेले 5 वर्सां, आमी 7 वर्सां जाली आमी फेस करता। आता ध्वनी प्रदूषणाचो हो जो विषय आसा तो अजून मेरेन तो चालू आसा, परंतु जे लोक आवाज उठोवंक सोदताले किंवा आवाज उठयलो आणि लोकांच्या हिता खातीर आणि लोकांनी मागणी केली की बाबा आमकां मदत करा म्हणून, थंय वचून आमी शांततायेन लोकशाहीच्या मार्गान आमी निदर्शनां जर करीत जाल्यार आमचेरच गुन्हे नोंद जाले, आणि माराबेला रिसॉर्ट किंवा जे कोण वाजयता ते मोकाट आसा। सो अशा प्रकारे आवाज दबोवपाचो प्रयत्न, अशा प्रकारची पेडणे पुलीस स्टेशनाच्या वयल्यान क्रायम रजिस्टर करून आमचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न केलो। आमी ह्या सुनावणेक समर्थपणे सामोरे वयता, आणि आमी सिद्ध करतले की आमी भितर निर्दोष आसा, आमचेर हो खोटो आरोप घातला, बगलाट म्हणया आमी, ताका दाखल केला, जेणे करून आमी आनी खंय
वचून उबे रावचे न्हय, खंयची आंदोलनां करची न्हय आनी पुलिसांचे आनी कोर्टाच्यो फेऱ्यो मारत रावचे ह्या लोकांनी. म्हणून आयज आमी सगळे जाण आपापल्या वेवसायान आपापलो जो नोकरी दाकरी करतात किंवा आपले जे कितें वेवसाय आसा घरदार आसा ते सांबाळून समाजाच्या हिता खातीर फुडें सरलेले अशा लोकांचेर क्रायम रजिस्टर केला. 2015-16 सालांत जे राजकीय नेते असले कारकीर्द ज्यांची हेचे म्हणजे सुवर्ण काळ तांचो चालू असलो त्या लोकांच्या सांगण्या वयल्यान आमचेर क्रायम रजिस्टर. आयज नॉयज पोल्युशन कमी जावना, नॉयज पोल्युशन आसा तसोच आसा. लोक आतां मुकाट्यांनी सहन करतात. लोकांचे मदीं एक निराशा आयला की हो जो ध्वनी प्रदूषण गावडेवाडा, न्यू वाडा आणि बाकीची जी कोस्टल बेल्टीन जाला तो तसोच चालू रावतलो, कारण तांकां बंद करपाची ताकद कोणाकूच ना. जे बंद करपाक उबे रावले ते लोक आयज आरोपी म्हणून आरोपीच्या पिंजऱ्यान आसात. आमी न्यायालयाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी ही मॅटर हो जो खटलो आसा तो आमी स्वता लढटात सगळे जाण. आमी सुरवातीक वकिलाची नियुक्ती केल्ली, परंतु शक्य जायना जाल्यार आमकां सगळ्यांक पयशे पे करपाक. म्हणून आयज आमी हो लढो आमीच लढटात. आमीच आरोपी आसात आणि आमीच आमची बाजू मांडपाचो प्रयत्न करतात आणि ही सगळी बाजू न्यायालयाच्या निदर्शनाक हाडून आमी कशे निर्दोश आसा हो दाखोवपाचो आमी पुरेपूर प्रयत्न करतले. गोवा 365 खातीर मोरजेच्यान संदीप कामुलकार.